म्हजे एज अ पार्टी म्हणून आमी ते पळयतकच आमकांय ते बरोबर दिसूना. त्यामुळे पार्टीचो ह्या बाबतीत एक वेगळो हें आसा की आमी मुख्यमंत्र्या कडेन उलयल्या की गोंया भितर एक गोश्ट बरी आसा की सगळ्या जाती धर्माच्या लोकांक सिवील रजिस्ट्रेशन हें कंपल्सरी आसा पयलीं पासून. ही बरी गोश्ट आसा. सबंद देशभरान कॉमन सिवील कोर्ट हो गोंया भितरूच आसा आनी एक बरी गोश्ट आसा. आनी त्यामुळे अप टू रजिस्ट्रेशन ठीक आसा, पण ज्या तरेन मिनिस्टरान जर कितें पयर डिक्लेअर केलें की कावन्सिलींग बिफोर रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी हो चुकीचो निर्णय आसा असो म्हाका दिसता. तेजें वैयक्तीक मत आसूं शकता. पार्टीचें त्या संदर्भातलो निर्णय जो आसा तो आमी मुख्यमंत्र्याक सांगिल्ले आसा. मुख्यमंत्र्याक सांगलें आमी लोकांक लग्न करपाक रजिस्ट्रेशन पुरतेंच तितपर्यंत ठीक आसा. बाकीचें कावन्सिलींग जें आसा की तेका गोंयान एवरेज 10,000 वर्साक लग्नां जातात आनी एक 10,000 म्हणजे 20,000 न्हवरो आनी व्हंकल धरली जाल्यार. आनी त्यामुळे ह्या लोकांक तुमी कावन्सिलींग वगैरे ह्या हातून तेंच्यांनी पडचें न्ही. जे कावन्सिलींग जें आसता तेजो आवय बापूय आसत, घरांतलो एल्डरली पर्सन जो आसा तोच खऱ्या बऱ्या तरेन कावन्सिलींग दिवपाक शकता. आनी सरकारचें कावन्सिलींग कंपल्सरी केलें म्हणून डायवोर्स कमी जातले अशें ना. एवरेज सबंद देशभर 0.24% हो डायवोर्स रेट आसा. गोंया भितर तो 18%, 0.18% आसा. आनी ताका लागून हजारभर लग्न जर जालें आसा जाल्यार एक 13 लग्नां एवरेज डायवोर्साक वतात. आनी ती केवळ कावन्सिलींग जाली म्हणून भितरल्यान सुदारणा जातली अशें ना. ती वेगवेगळ्या कारणांक लागून जावंक जातात. आनी ताका लागून तें कंपल्सन आनी एक दुसरे लोकांक लग्न जावपाक आनी एक परतून एकदां सरकारी डिपार्टमेंटान वचून लोकांनी परत वचून फावटी मारप हें कृपा करून करचें न्ही अशें आमकां दिसता. आनी म्हणून आमी मुख्यमंत्र्याक सांगिल्लें आसा की तो जो कंपल्सरी कायदो जो कितें म्हणटा हो कायदो तितल्या पर्यंत थांबयात, फुडें व्हरू नाकात. कारण हातून कांय भितरल्यान व्हडलें कितें वेगळें जातलें अशें ना. आनी त्यामुळे लोकांक त्रास जाता अशें गोश्टी जावं जायना अशें आमकां आमच्या पार्टीचें मत आसा.